हांव तुका एक विशय सांगका वनमालका, बेजार कोण घे नाका. सांगू कस तरी तूं एक पंत वनमालक्का म्हणटा, एक पंत होन्नी म्हणटा. तूं म्हाका एक नमने स्पेशल होन्नीशी दिसता, अक्कशी दिसता. तशें तो न्हू म्हाका त्या मिनिटाक कसन मना इतकी तर शापयता. तूं म्हळ्यार म्हाका कितलें मोग गो तसवें. मागीर वनमाला म्हणटा की म्हणल्यार होड ना गो म्हाका खुशीची. अय्यो तशें न्ही म्हणा हांव. तूं कसन आसल्यार री म्हाका एक पंत आवसशी दिसता, एक पंत फ्रेंड अशी दिसता, एक पंत म्हाका हितैशी म्हणटात न्हू तशी दिसता. तशी जावन न्हू हांव तुका होन्नी अक्का म्हणून सांगचें. विशय त्या न्ही एक कशी सांगचें म्हणून म्हाका कळतना. हगूर हगूर तार मये देवूंक वे नाकू गो सावित्री. अयो देवा तूं देवली मारायती. घरा कशी वच्चे की चोर हात दोन भितर सोडयत असील मुगो. मिगेल परिस्थिती वर तशी धरला तार मये. म्हाका उठच जातना केदन घरा वत म्हूण धरला. हांव तुका सांगनी वे ताजे प्रभाव. होय गो सावित्री. होय गो ताजे प्रभाव घरा वता वचून तिका बली सोडयता. भायरी माय उलयता आसत नवे उमता सती कसं म्हण पळया यो गो. अयो माय कसं जालें. अयो माई आपण गो म्हाका आपण का सांस म्हणत ना तू. कसं जालें तार मये तुका. हो ही दिगड मी असवे हांगा. तुय दिसता तिका हे प्रकोर दिचे. तू काय सोडा गो. अयो अंगरी वंकून घेतली मो वनमालका. कसं करचें. हांव चुळूत हाडटा. आंगनी धुवून भितर आपण हरया. नाका गोंयवरचें नाका म्हाका. तार मागीर एक सीदा नाणे लागा आपण हरया. आंग परत धुया. मागीर भितर न्हिद करया. लिंबिया शरबत दिला समजता. नाका गो कसं कोण दिवचे नाका गो. तू इतें वग्गी येय थंगा. मी पोच्यो करत तुमका. कसं गो वनमाला. अम्मा कसं गो. सत्यना फस्ट तुका लम्माका नाणे आपण हरका अंगर प्रवंकून घेतल्या. यो होची मो. सोडे अयो पोट दुखता. अयो माई तू गप्प घाणी. तुम्हीच कारण हका. उदा पेगो फसका. उदा तपोका वेवन मलका. नाको गो बाणांतून सुद्दाक. एक काम करी तू हंग गट्टी दोन घे. हांव आत्ता उंगल घेवन येता. गो अशी उता मरता. तुज्यांगा घाणी वचका नवे. उलयत गो कितले की उलयती. एक पंत हुशार धांव घेता हांव. मागीर तुका बली सोडयता. मारायती पूर धरले. अंगल घालया. बैसत माई बसत की न्हिदत मये. हांव न्हिदता. तशें जाल्यार री हांगा न्हिदा येती. आत्ता लिंबिया शरबत करून हाड दिता पिये ती. नाका गो नाका म्हाका सणे नाका. तुगेल हात दोकून आनी एक गोट उदकय पिना गो. नाका म्हगेल पूत खंय चमकलो. हांव हांगा आसको मारायती. कोण की गिराकीन आपेल म्हण किदल म्हणून अंगडी लागोच्यो नाईल हांव. आपूण हाकत गो म्हाका कोण्णे आपूण हाका ती तकड वच्चा ती.
मिगेल पुत्तानाच म्हाका बसकाराका न्हिदकाराका तुका न्ही स्पेशल जावन सांगका गो नीती गो मा हांव हांगा आसा. पुता सत्या म्हाका केदेची शरबत कोण हाड रे तुगेल बैलेला दवो ते दिगड दिमीलाक दवो सांगू नक रे तू हुंची तुगेल हातान कोण हाड रे पुता सलटई मरी द्वेष साधसीता नवे इतले दिवस तीन केलेल ರಂದಪ್ಪ नवे तुझ्या विली आता तीन शरबत कोण हाण दिलं कसन जात को मा कसन म्हण सांगचे पुता तुगेल बायल कसन की माट मंत्र करते रे करता पुता जागृती हे तुगेल भारी चढतर गो मा नाकनातील पुरा घरा भितर उरला नाका समने आता त्या प्रौल्लच समय नाही म्हणता हांव शरबत कोण हाण दिता तुम्ही पिवया येते थोडे वेळानंतर इथे घे येते तुम्ही केलं म्हण सांगते हा देवा देवा ज्यूस पिल्यार समाधान जात की कसन की अम्मा ज्यूस हाडला पडले पी गो शरबत सांगला रे ज्यूस हाण दिला वे म्हळ्यार तूं केलेलं न्ही तिणे तिणे माट करचे शिकल्या पळे तुगेल बायला तिणे केलेले हांव मोरूच म्हण रक्तच करे ती त्या उडून दुसरं कोण हाड रे पुता तुगेल अम्म नाकवे तुका तशें उरला ना गो मा हांवें आतां कोण हाडले शरबत म्हणच्याक चुकून ज्यूस म्हणलें उठ पी कस्तुरी तिक कसले कापयत रे पुता मूल कारण तीच रे उरलें नाशिनू तर शरबत पिया मा आनी पिवचें जायना रे पुता इतले पिता हो रे बाबा बायल मनशे आमा हांगा न्हिदोच पेशी भितर मांचर न्हिदो येत आशिल्ले अयो रडतस वे कसे लेका पळ गो म्हाका माट मंत्र करतली म्हण सांगतात पळ गो ही जी विषय उल्लोचा कैल हांव आतां सावित्रकनी सुब्राय मामू चड हांगा येता वता आसत पळय ताजे परिणाम हे ही हांगाशी वळवळतस नवे ते वैकुंठ मामू खंयची बारा मुखार पडला की कसं म्हणत गो कस्तुरी चिक्की तावळी सुब्राय मामाने वैकुंठ मामू बारा भितर वच्चा पळयले ते तुका सांगच्याक म्हण येईल हांव अयो होई गो पुताच गे समाधान जालें रे भाय पण ता जीव गेलेल म्हण कितें रे देवा तुगेल बायलच पळय माट मंत्र करू सूर केले रे ताजे प्रभाव रे हे ताजे प्रभाव पयरी सावित्री कशी अशी जाली रे आज आमकां दोगांक अशी जाल्ली रे तशें उरलोच सम नाही अम्मा बदच रे पुता ती आनी ती कस्तुरी मेळ्ळू कसंकी करतात रे कसंकी प्लॅन आसतांगेले आज तिने म्हाका न्ही सावित्री का पिकोवन दिलेल रे तशें जावन हें परत जाल्लें रे पुता इतले दिवस तू तिका हातार रांदप चवथ आशिल्लें नवे कसं नाही दायनी तुका आज यश जालां म्हण कुडले तिणे माट मंत्र केल्ले चांग नाही अम्मा हे खंयचे चांग नाही आमकां कोण सीत घालतात पळय तांकां मी अशी उलोवची सम नाही सीत वट हाताक चपचा नचको अम्मा पुता आमी उत्तर ऐक म्हाका कसन जालें रे होडना रे हांव आज न्ही फाय मरतल रे जाल्यार तूं हो चडून पुरा सुखार आसका रे पुता म्हगेलें उत्तर ऐक रे म्हाका मात्र न्ही रे सावित्री अशी जाल रे तिने आमकां का पिकोवन दिलेल रे हांव तिका जोर कोण सांगलें रे त्या कोप्पर तिन कसकीच वखद घाल्लें रे तुगेल बायल भायर खंय वचना हा ती आस पळय दिगड दिमी कस्तुरी तिगेल काम रे हें तिगेल काम ती कसं की हाण दिता ही ते बरसिता आनी आमकां खावचें पिवचें दिता तशें जावन हें परत जाल्लें रे मिगेल बैलेल वयल्यानी एक उत्तर उरलेलें रे हांव सीदा भायर वता पळय नाक पुता तशें न्ही कोर नाका तशें न्ही उरलो नाक रे हें सत्य रे पुता परीक्षा कोण पळय तिने कसं नाही करताना न्ही पळ रे पुता सांगेल ऐका
मिगेल बायल कसं म्हण मग गोतच कोमा आज आम्ही सगळे निम्मदीर जेवण खाण करतसत म्हणारी ताक कारण मिगेल बायल त्या सांगून घेचक मग कसं नाही मर्याद ना सत्य विषय सांगतस हावं तिकेल निमित्त हे घर चलतस तिक कसं नाही उरलेल म्हणारी तोंडा कीड पडाता हुशार ये सत्या हे सत्य विषय रे